बाणावले तळेबांदार उटंगराच्या पावसाक लागून अडकून पडिल्ल्या एका जोडप्याक शेनवारा फायर ब्रिगेडीन सकाळी अशे बोटींतल्यान रेस्क्यू केले. ಹೆಂಗೆ घर आएले उलोगो अरे ओके बरी दनपारचो मातशें मातशें उदक वयर सरपाक लागलें मागीर आमोरे मागीर आनी मातशें जालें रात म्हणल्यार चड जालें तें घरान उदक आयलें घरा फाटल्यान घरां उदक येयलां फुडल्यान पलको मात येवना सगळें सोली बुडलें. तुमी कितले जाणां रावताले? 2 जाणां हांव आनी गो बरो तो बरो ना. मागीर कोणी काडलें तुमकां? आतां ते येयले न्हू फायर ब्रिगेडचे तेणी काडले तेका बोटीचे काडला बोट घालून त्या जाणट्याला 80 वगैरे वर्सां आसतली तेका हें उबारलो तेका हाडपा म्हणून उदकांतल्यान ब्रीज आसता ती सारकी ना मोडपा येयले देखून मागीर आमी दोग जाण भुरगीं गेल्ले आपल्या बोट आसा ती बोट रिक्षा आसलो रिक्षा घालून बोट हाडले बोटी घालून तेका आमी क्रॉस केलो. Only 2 of them live there, husband and wife, and her husband is sick. तेका येवपा जायना चलपाकूय जायना सो तेका आमी ते बोटीचे घालून 8 वर तरी पावस पडला कितें जाल्लें तुजें हांवें काल फोन मारलो धावलेकार ना धावलेकारा पी फोन मारलो तो म्हणून धावलेकार म्हण डेली गेलो आतां यो म्हण चोवपा हिंगा आतां तें कितें समजा वेस्टर्न बायपास हांव पर्सन हाडून अरे हांव कितें म्हणा मुगे लोक तरी त्रास पडा म्हाका तुमी वेस्टर्न बायपास कितें जाय पयली रिवर पळया साल ती उस्पून जाय बांदून घेवपा जाय. खांडेपार कोसळिल्ले पालसणीक लागून घरांनी उदक पावले. रस्त्यावेले उदक पंप करून सकयल सोडिल्ल्यांनी परिस्थिती उप्रासली म्हूण थळाव्यांचो आरोप. उदक सोडला कारणान कित्याक रातभर ते स्टॉक आशिल्लो पळय न्ही तो तेंच्यांनी सकाळी कडेन सोडला ताका लागून हो प्रॉब्लेम जालो. कोण येयल्ले बीन तेंचे अधिकारी हांगासर पळोवपाक तेंचे कोण येवंक नाशिल्ले. सकाळी रोखीन तांकां फोन मारलेलो पूण आजून पर्यंत तरी कोण येवंक ना. हे तेंच्यांनी एकामेकाक शेजारी एकामेकाक पावले आनी तेंच्यांनी सगळें निवळ करून घेतलेलें आसा. तें सगळें पळय तेणी हें केलो मरे तो पंप कितें लायला आनी तें उदक सगळें आमकां सकयल येयलें आनी सकाळीं येदो व्हडलो लोट येयलो सगळें उदक आमच्या भितर किचनान येयलें तें मागीर आमी सगळीं ओडून हें काडून भायर काडलें हांवें आनी म्हज्या भावान पिटरान. पावस पडोन हिंगा आमचे घरा कडेन हें सगळें वयरचें सारकें रस्तो करपाक हिंगा हें केल्लें हे सगळें रिटर्निंग वॉल तेणी बांदला पूण ताका ट्रेंच मारला तो सारको मारूं नासलो आनी वयल्यान सावन सगळें म्हें उदक सगळें येवन हें घरांतल्यान अशें भितून म्हणजे ही खोळी कित्याक हें बांदल्या आं तें उदक सोडपाक आनी हें कितें आमगे देरां जोब आसलें मरे भुरगीं वचताय मरे तुमची हीच वाट ही वाट आमगेली इल्लीशी आमकां फाटल्यान वचपाक ते भुरगीं मुंगोली जाल्यार कोण धांवन येतलो. तें पळय उदक हें क्लियर करूनच उदक सोडपाचें. आतां ही वाट पळय भुरगीं येवतान वयता इस्का शाळेची बीन वयता जाल्यार हाका कितें तरी उपाय जाय न्ही आतां. पणजे शुक्रारच्या उटंगारान जी परिस्थिती उप्रासली ताका जबाबदार शारांतली जुनी ड्रेनेज सिस्टम. पणजे सिमेंटाचें कॉन्क्रीट जाल्ल्यान उदक जिरपाक वाट ना अशें सीसीपीचो आयुक्त अजित रॉय म्हणटा. सीसीपीची शुक्रारा सांजे बसका जाली. This is the extreme rains which we have witnessed over the last 24 years. So it was expected, and this is also true that carrying capacity of our drains is limited. You would appreciate the point that over the last 20-25 years there has been a lot of concretization in the city. When there is a lot of concretization in any city, there is large runoff of water. That means big quantity of water instead of percolating underground comes in the drains, and these drains were constructed 100 years ago, so its carrying capacity is limited. So there is a need to redo all the drains. We need to put up bigger and better drainage infrastructure in place. So today we have decided to prepare you can say concept note for better drainage infrastructure. Our engineers will do the job and then we will send a proposal to the government.
इतल्या मजगतीं गोवा मुंबय हायवे शेनवारा सकाळी ब्लॉक जालो. चिपळूण आनी खेडाक उटंगाराच्या पावसान चोरटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान उदळे म्हणटा थंय हायवे ब्लॉक जालो. हायवे ब्लॉक जाल्ल्यान रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाड्यांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. उपरांत दनपारा उसरा परिस्थिती जाग्यार आयली. वास्को स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे जिमाक गळटी लागल्या. सरकारान बेगोबेग उपाय करचे म्हूण मागणी. The rains become difficult if there is not enough of space, there is leakage everywhere. The weights have to be adjusted in one corner where there is no, on one side of it. One side is totally dripping of water. And so we have to shift the whole thing and there is so much of congestion. Second thing is, there is a chance of falling down, slipping, injuring your back or your muscles or something like that. With the weights you do, there is a chance of the weights falling on you. So there is a lot of difficulties in the sense it's risky when there is water. गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हांगा पळोवन घेवपाची आनी मेन कितें जालें आतां गळटून म्हणटा तो कितें जातलें वयले स्लॅब केन्ना पडूंक शकता सांगशांचे हें POPचे ते स्लॅब हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे केन्ना पडूंक शकता ते. आनी दुसरें म्हणजे कितें आतां भुरगीं आतां कमी जालां येवपाक पावसान कित्याक हांगा गळटान जाल्यार उदक जालां आनी जितले नवे इक्विपमेंट हाडलेले आहा सगळे हांगासर ते सगळे पिड्यार जावन वता. आतां रश जावपाक येयल्ले आहा आतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.